नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत आयआयटीक बेगीनूच दितले कायमची सुवात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची म्हायती. फोंड्यां जालो आयआयटीचो 6वो दिक्षांत सुवाळो. विधानसभेत सरकारा आड मोर्चे बांदणी खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरीचे विरोधकांक आपोवणे. विजय म्हणटा विधानसभेत प्रस्न घालचे पयलींच थारावपाक जाय व्यूहरचना. आतां उलोवन कितें फायदो, विजयाचो युरीक थोमणो. 2022च्यान आतां मेरेन वेगवेगळ्या खात्यांनी 19 जाणांक दिल्या सेवा मुजतवाड. सेवा मुजतवाड दिवन सरकार कनिश्ठ अधिकाऱ्यांचेर करता अन्याय, सांगता काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स. वॉटर मेट्रो आणि पर्यटन वाडी खातीर बांदतात नव्यो जेटी. कोळशा खातीर जावचो ना वापर, सांगता अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय. कळंगूट वाठारांत दुकानाच्या मालकी हक्का वयल्यान दोगां मदीं वादांतल्यान एकल्यान दुसऱ्याक तोपलो. दोगूय कर्नाटकाचे. हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा खातीर जीएमसीत भरती. गोयचो इंजिन मॅन मारुती च्यारी फाटल्या 43 वर्सां सावन करता इंजिनांची दुरुस्ती. टाटा कंपनीन 5 फावटी भांगरा पदक दिवन केला भोवमान. पळयात खासा रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयान आयआयटीक बेगीनूच कायमची सुवात दितले. हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या ह्या विधानान परतून एक फावट आयआयटी विशयाक जाग आयल्या. पळयात पुराय बातमी. काणकोणा, सांग्यार, सत्तरीन आणि आता दारबांदोडा जागो थारायिल्ल्या सुवातेर लोकांचो आयआयटीक विरोध. वचत थंय निदर्शनां. आमकां आमच्या सुवातेर आयआयटी नाका हेच लोकांचे गाराणे. हाका लागून हो विशय फाटली कांय वर्सां राज्यान गाजत आसा. आयआयटी नेमकी जातली तरी खंय हाची उत्सुकताय सगळ्यांकूच आसा. हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान आयज केल्ल्या विधानान परत एक फावट आयआयटीच्या चर्चेक ओतो आयला. आयतारा फोंड्या गोंय आयआयटीचो 6वो दिक्षांत सुवाळो उमेदीन जालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आयआयटीचे केंद्रीय अध्यक्ष, संचालक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांत आयआयटीक बेगीनूच कायमची सुवात दितले हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला. The institute is still functioning from the transit campus. I am happy that the progress has been made towards the expansion through the Leeds additional infrastructure from the NIT Goa and the State Institute of the Hotel Management. However, I must reaffirm here that the Government of Goa is committed to resolving the land allocation issue as earliest, so that the IIT Goa gets its permanent campus it is rightfully deserved. The global institution needs the global standard campus. आयआयटी जागो पळयल्या लँड सोदप सुरू आहा. जाता तितके बेगीन आमी आयआयटीक लँड दिता. सो संजीवनी त्या जाग्यार जाता म्हणून आयकल्ली. कित्याक बेश्टोच बोवाळ करता पयलीं जायना मागीर फायनलायज करा. सो लोकांक कित्याक तर विश्वासान घेना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी खात्यांनी सेवा मुजतवाडीचो मुद्दो फाटल्या कांय वर्सां सावन चर्चेचो विशय जावन रावला. एकाद्र्याक दिल्ले सेवा मुजतवाडीक लागून त्याच खात्यांतल्या दुसऱ्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें आमी ह्या नादीं आयकलां. 2022च्यान आतां मेरेन वेगवेगळ्या खात्यांनी 19 जाणांक सेवा मुजतवाड दिल्या. सरकारी खात्यांनी वेगवेगळ्या पदावयल्या अधिकाऱ्यांक मेळपी सेवा मुजतवाड हो विशय सध्या गोंयभर गाजता. एकाद्र्या खात्यांत कांय बरे अधिकारी आसतात आणि जेन्ना ते निवृत्त जातात तेन्ना त्या दर्जाचे अधिकारी मेळपाक शक्य नाशिल्ल्या कारणान त्या अधिकाऱ्याक सेवा मुजतवाड दितात. अशा अधिकाऱ्याक दिल्ली सेवा मुजतवाड समजूं येता. पूण कांय मंत्री आपल्या मर्जींतल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दितात. सेवा मुजतवाडीक लागून कांय वेळार जाल्यार वरिष्ठ आनी कनिश्ठ अधिकाऱ्यां मदींच पेट्टा. कित्याक तर एकल्याक मुजतवाड दिल्ल्यान दुसऱ्याचेर अन्याय जाता अशें आदलो सरकारी अधिकारी आनी सध्याचो काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स सांगता. सेवा मुजतवाडी विशीं एल्विस कितें म्हणटा ते आयकात. तुम्ही जर फाटले कांय वर्सां वचत जाल्यार पयलेच खेपेक जेन्ना बीजेपी सत्तेर आयिल्ली पळय तेन्ना 2000 काय कितें तरी तेन्ना एक स्ट्रॉंग ताणें एक स्टँड घेतिल्लो की एक्सटेंशन इन सर्वीस जी पयली दिताले ती आमी बंद करतले म्हणून खऱ्यांनीच ताणें डब करून 1-2-3 कॅन्सलय केल्ली जी एक्सटेंशनां पयली दिल्ली ती 2000च्या पयलीं.
आणि हेतूंतलें एक अशें उदाहरण की एक व्हडल्यांतलो व्हडलो यू टर्न मारून आज बीजेपी सरकार लेफ्ट रायट सेंटर एक्सटेन्शनां दिता. एक्सटेन्शन इज अन्याय, खरेंच अन्याय. जे दुसऱ्या फाटल्यान पळय प्रमोशनाक डीव आसता तांचेर मोठो अन्याय. आता कायदो कितें म्हणटा? कायदो म्हणटा 60 वर्सां जाली की तूं भायर, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस. आता कसले एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस आसूंक शकता? जंय कितें बाबा तुजे कडेन एक डोमेन एक्सपर्टीज आसा, म्हणजे त्या क्षेत्रांतलो तूं एक तज्ञ आणि तुजे कडेन नॉलेज आसा ती इमिजिएटली कोण तरी दुसरो आसा ताचे कडेन ना अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, आणि म्हणून एक मदीं गॅप पडटलो तुमी गेले जाल्यार ते खुर्ची सोडून, तेन्नाच त्या सिच्युएशनान एक्सेप्शनल सिच्युएशनान ते एक्सटेन्शनान दिता असो कायदो सांगता. पूण आता कायदो विदो खंय उरला ताच्या काळान? हे कायदो विदो म्हणून काय लागना. हे आपले सोयरे जाय कोण फ्रेंड कोण सारके कितें आपल्याक जाय तशें करून दितले तांकांच एक्सटेन्शनान दिता. ते आमकां सारकें जिवीत उदाहरणां खूब आसतलीं गोंयांत. आय डोंट नो एक्झॅक्ट नंबर कितलो आसता पूण खूबच आसा. कांय लोकांक एकच एक्सटेन्शन न्ही, 2 एक्सटेन्शन, तिसरें एक्सटेन्शन सुद्दां दिता. इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. कित्याक नोबडी इज इंडिस्पेन्सिबल. तुमी येतले वयतले, हांगा कंटिन्युटी उरपाक जाय न्हू. कंटिन्युटी आसा पण ते दिना. सो हितून खंय तरी तुमकां दिसता की हेतून जी चेन आसता, जी एम्प्लॉयमेंटाची चेन आसता ती सुद्दां खंय तरी डिस्टर्ब जाता. कंप्लिटली डिस्टर्ब जाता. म्हाका दिसना हालींच्या काळान जे सरकारी पळय एक सिस्टम आसा, सर्विसा बद्दल भितर एक सिस्टम जी बसयल्ली आसा, पयलींच्या काळान कोण तसो इंटरफियर जायनासलो. आता ते सामकेच इंटरफियर इतलें वाडलां की कोण कोणाकय बायपास करून प्रमोशनय दिता, कोण कोणाक जाय तशें एक्सटेन्शनां दिता. म्हणून ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप आसा तो हालता. मागीर आमकां कितें दिसता, कित्याक मरे कितें करपाक जाय काम, कितें जावपाचें, ताका एक्सटेन्शन दिलें, आय एम द नेक्स्ट इन लायन, पूण म्हाका मेळना. सो मोराल पडटा. आनी आउटपूट जो आसा सरकारी आउटपूट, ताका पगार दिताच न्ही आमी, ताणें जें काम इन रिटर्न दिवंक जाय तें तशें काम मेळना. म्हणून मागीर फायनली जनतेचेर ताजो परिणाम जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. कळंगुटे टिटोस लेन हांगासर दुकान मालकीच्या भागीदारी वेल्यान 2 तरणाट्यां मदीं हिंसक मारामारी जाली. ह्या वादात आकाश लमाणी हाणें परशुराम लमाणी हाच्या मजतीन अरुण लमाणीचेर चाकू हल्लो केलो. जखमी जाल्ल्या अरुणाक जीएमसीत भरती केला. आमचे गोंय आतां आदले भशेन सुशेगाद उरलें ना हाचें उदाहरण म्हटल्यार गोंयांत दिसान दीस वाडपी मारामारी, खून, दरोडे, चोरी ह्या सारख्या गजालींनी गोंय राज्याची शांतिकाय भंग करून उडयल्या. हो पळयात कळंगुटे टिटोज लेनीत दोगा तरणाट्यां मदीं जाल्लो खुनशी हल्लो. टिटोज लेन हांगासर दुकान मालकीच्या भागीदारी वयल्यान 2 भुरग्यां मदीं हिंसक मारामारी जाली. ह्या वादात आकाश लमाणी हाणें परशुराम लमाणी हाच्या मजतीन अरुण लमाणीचेर चाकवान हल्लो केलो. हे दोगूय मूळ कर्नाटकाच्या गडग हांगासरचे रहिवाशी आनी ते कळंगुटे काम करतात. प्राणघातक हल्ल्या उपरांत पिडेस्त अरुण लमाणीक जीएमसीत भरती केलो. गोंयांत खून, चोरी, दरोडे, मारामारी सारकिल्लीं प्रकरणां दिसान दीस वाडतूच आसा. गोंयांत दिसपट्टे वाडपी ह्या हिंसाचारी गजालींचो परिणाम पर्यटन क्षेत्राचेर पडपाक शकता हातूंत कांयच दुबाव ना. मात सुशेगाद रावपी गोंयकारांच्या मनांत ही दुश्कृत्या भयाचें वातावरण निर्माण करता हेंय तितलेंच खरें. कोणूय येवन गोंयांत मस्तेपणां करतल्यांक कोणाचो धाकूच उरूंक ना काय असो गंभीर प्रश्न पडले बगर रावना. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या उदका मार्गांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचे यत्न सुरू आसात म्हूण सरकार सांगता. मात नव्यो जेटी बांदतात तांचो वापर कोळशाच्या येरादारी खातीर जातलो म्हूण गोंयभर बोवाळ पडला. हे विशीं अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाषाक विचारल्यार तो सांगता ह्यो जेटी कोळशाच्या येरादारी खातीर वापरचे नात. गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयच्या उदका मार्गाचो बरो अणभव मेळचे खातीर यत्न सुरू आसात. पर्यटनाच्या दिश्टीन नवे उदका मार्ग सोदून ते डेव्हलप करप हो सरकाराचो उद्देश आसा. ताचे खातीरूच जेटीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचे अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. ह्या जेटींचो कोळशाचे येरादारी खातीर वापर करचे नात म्हूण मंत्री सुभाष सांगता. फुडाराक वॉटर मेट्रो सुरू करून गोंयच्या पर्यटनाक नवो आयाम दिवपाचो आमचो यत्न आसा. नवे उदका मार्ग सोदले काय तांचेर ह्यो वॉटर मेट्रो सुरू करपाक मेळटल्यो. लोकांकूय ताचो फायदो जातलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कोळशाचे येरादारी खातीर दर 3 किलोमिटराचेर जेटी कित्याक जाय काय म्हूण सुभाष विचारता. तेन्ना लोकांनी भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ठिकठिकाणी आपल्याला जेटी बांधावे लागणार आहेत. हॉप अप अँड हॉप अशा प्रकारे, म्हणजे इथं झालं उतरले पॅसेंजर, परत चढले, परत उतरले, दुसऱ्या बेटावर परत चढले, परत उतरले, अशा प्रकारे आपण संपूर्ण जलमार्गाचा वापर पुढे नाही, अजून नाही, हे प्रायमरी स्टेजवर आहे.
आमचा प्रयत्न आहे की गोव्यासाठी केंद्राकडनं ही मदत मिळावी असे प्रयत्न आहेत. नाही, हे आता 3 महिन्या भितर आमकां कळटलें की ते कशा प्रकारे आमचो जो प्रपोजल दिल्लो आसा तो एक्सेप्ट केलो जर जायत ते मे सजेस्ट समथींग एल्स. लोकां मदीं कितें आसा जाणा, खंयचेंय डेव्हलपमेंट जाता आसतना ताचे हायपोथेटिकल रिजल्ट्स कितें येतले ताजे नंतर तांचें इमॅजिनेशन वेगळें आसा. आमच्या मनान तशें कांयच ना. आयज तुमी पळयल्यात की ही रोरो बांदता आसतना म्हणटाले की कंपार्टमेंट केल्या ते कोळसो व्हरपा खातीर, आनी कोळसो व्हरतलो जर जाय जाल्यार आमकां हांगा बंदरां बांदून कितें हें आसा. आमकां ज्यो जेटीज आमी बांदतले त्यो कोळसो व्हरपा खातीर हांगा कोळसो हाडून घालतले. कोळसो हाडटलो जाल्यार एक पॉयंटा वयल्यान दुसरे वटच्यान वतलो. आमी ज्या अर्थान आमी मेट्रो टॅक्सीज करपाक मेळटा, मेट्रो टॅक्सींतल्यान कोळसो वतलो. सो लोकांनी हे तकल्यांतल्यान काडून उडयचें की मेट्रो टॅक्सी म्हणल्यार टॅक्सी भितर कोळसो भरून वचपाचें ना. मेट्रो टॅक्सीज म्हणल्यार वॉटर वेसल्स वीच वील टेक पॅसेंजर्स अँड वी कॅनॉट लोड कोल इन टू दॅट. अँड फॉर लोडिंग कोल वी नीड नॉट हॅव सेवरल जेटीज आफ्टर एवरी 3 किलोमिटर्स. आफ्टर म्हणजे आमकां 4-5 किलोमिटरांचेर एक आमी जेन्ना रॅम्प बांदतात तो फक्त प्युअरली पॅसेंजरा खातीर आसा. कोळसो हो गांवांतल्यान येना की ते गांवांत भितर भरतले. सो लोकांनी निर्धास्त रावचे, कोळशा खातीर हो जलमार्ग वापरपाक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. गोंयचो इंजीन मॅन तुमकां खबर आसा? उसगांव तिस्कावेलो मारुती चारी फकत गोंयांतूच न्ही जाल्यार महाराष्ट्रांतय इंजीन मॅन म्हणून फामाद आसा. टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करपाक मारुतीचो हात धरपी गोंयांत तरी कोण ना. पळयात ह्या इंजीन मॅनाची काणी. तिस्क उजगांवां रावपी मारुती चारी गोंयांत तशेंच महाराष्ट्रांत इंजीन मॅन म्हूण फामाद. फाटलीं 43 वर्सां मारुती टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करता. टाटा कंपनीच्या गाडयांची इंजिनां दुरुस्त करपाचे बाबतींत मारुतीचो हात धरपी कोण गोंयांत ना. इंजीन दुरुस्तीच्या क्षेत्रांतली मारुतीची कामगिरी पळोवन टाटा कंपनीन ताका 5 फावटी भांगरा पदक दिवन ताचो भोवमान केला. मारुती तिस्कार एक गॅरेज चलयता. फाटल्या 43 वर्सां सावन तो गाडयांच्या इंजिनाची दुरुस्ती करता, खास करून टाटाच्या गाडयांची. केन्नासून तुमी हे इंजिनाचें काम करपाक स्टार्ट केलें? 1978. 78. तेज्या पयलीं काम शिकपा आसलो. खंय आशिल्लो? अंजला उजगांव कायतान. खंय आशिल्लो? कितले वर्सां शिकलो तूं? 7 वर्सां. 7 वर्सां. तेन्ना तूं कितले वर्सांचो आशिल्लो? 1956 जल्मला. तूं कितले वर्सांचो आशिल्लो? म्हाका तेन्ना काम शिकपाक गेलो तेन्ना हांव 10 वर्सां आसतना शिकपाक गेलो. 10 वर्सांचो आसतना? 4थी शिकून गेलो. 4थी शिकून इंजिनाचें काम शिकलो. 4थी शिकून गेलो. खण वेवसाय सुरू आशिल्लो तेन्ना दर वर्सा 350 परस चड गाडयांची इंजिनां ताचे कडेन दुरुस्ते खातीर येतालीं. ह्या कामा खातीर मारुती कडेन 25 परस चड कामगार कामाक आशिल्ले. मात आतां खणी बंद पडिल्ल्यान ताचो वेवसायाचेर परिणाम जाला. फकत 50 ते 60 इंजिनां दुरुस्ते खातीर येतात. चड काम नाशिल्ल्या कारणान आतां फकत 6 ते 7 कामगार ताचे कडेन आसात. आज पर्यंत कितली गाडयांची इंजिनाची रिपेरिंग केल्या? एका वर्सात कमीत कमी 300-350 सुद्दां इंजिनां बांदली एका वर्साक. तेन्ना गाडी खूब. आतां मातशे 2011 कमी जाले. मायनींग बंद जालें. बेतरावळी कारवार धरून सगळे कंप्लीट फूल. अशें आयको येता की तुमी हे इंजिनाची किंग आसा आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यान सुद्दां तुमचे कडेन गाडी येता. अजुनूय येता? अजुनूय येता. पूण मायनिंगाचो इफेक्ट बसला? मायनिंगाचो इफेक्ट चड बसला. सो पयलीं कामगार कमी आशिल्ले काय चड? पयलीं कामगार चड आशिल्ले. सो आतां कमी जाले. आतां चड. पयलीं 35 सुद्दां कामगार आसले. चोरी आसतना इंजिनाच्या कामाक गाडी येता. अनिल, भरत आणि आग्नेल हे 3 कामगार मारुती वांगडा गाडयांचे इंजिन दुरुस्तीचे काम करता. फाटली 40 वर्सां जाली ते ह्याच गॅरेजीन कामाक आसात. कितले वर्सां जाले इंजिनाचे काम करता? रिटायर्ड जाले. सो पयलींची इंजीन आनी आतांची इंजिनां कितें फरक आसा? बरें आशिल्लें. सो आतांची इंजीन सारकी. तुमी केन्ना कामासून हांगा येयल्ले? 95 हांगा आसा. तुजें नांव कितें? अनिल. आनी तेजें? सो दोगी इंजिनाचें काम करता. सो आतां तुमी इंजिनां बांदपाक शकता. सो कसले गाडयांची इंजिनां बांदता?
टाटा कंपनी. उदगांव हांगसरले मारुती चारी यांचे गॅरेजीन इंजिनाचें काम बऱ्या पैकी केलें वयता. महाराष्ट्रांत तशें कर्नाटकांत मारुती गॅरेज म्हटल्यार प्रसिद्ध आसा. मारुती हो भुरगो ल्हानपणी 10 वर्सांचो आसतना तेणें इंजिनाचें काम करपाक शिक्षण घेतलें. पूण तेजें शिकपाक मन नाशिल्लें, पूण फक्त इंजीन कशें बांदप हेजें ताका ज्ञान चड आशिल्लें. ताका लागून तेणें 1978 हांगा उजगांवक एक गॅरेज घेतली आनी मारुती गॅरेजी ह्या नांवान ही प्रसिद्ध जाली. कारण त्या वेळार हांगा मायनींग मोठ्या प्रमाणान चलतालें. वर्साक ते 350 वयर इंजिनां ट्रकाची बांदताले. ताका लागून ताका टाटा कंपनीन 5 वेळा गोल्ड मेडल दिवन ताजो सन्मान केल्लो आसा. त्याच बरोबर बाकीच्या आनीक कितलेशेच संस्थांनी ताजो सत्कारूय केल्लो आसा. मुख्य म्हणजे आज मायनींग बंद पडून कितलीशीं वर्सां जालीं. आज 350 इंजिनां बांदपी मनीस आज 50 ते 60 इंजिनां बांदता वर्साक. तेजे वयल्यान दिसून येता मायनिंगाचो इफेक्ट कामगारांकूच न्ही, ट्रकवाल्यांकूय न्ही, गॅरेजवाल्यांक कसो फटको बसलो हें दिसून येता. उदगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश चारी. मुखावेले विधानसभा अधिवेशन दोळ्या सामकार दवरून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकारा आड मोर्चे बांदणी करपा खातीर विरोधी आमदारांक चर्चे खातीर आपोवणें धाडलां. पावसाळी अधिवेशनात सरकाराक धाऱ्यो धरपा खातीरची व्यूहरचना हे बसकेत थारतली. पूण विजय म्हणटा विधानसभेत प्रस्न घालचे पयलीं व्यूहरचना थारावपाची आसता. आतां प्रस्न घाले उपरांत बसका घेवन कितें करपाचें आसा काय म्हूण तो विचारता. हाचे वयल्यान विरोधकां मदीं फिसकटला काय असो प्रस्न निर्माण जाता. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक 22 तारखेच्यान सुरवात जाता. ह्या अधिवेशनात सरकाराचेर चढाई करपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विरोधी आमदारांक चर्चे खातीर आपोवणें धाडला. हे चर्चेक उपस्थित रावतलो की ना हे विशीं विजयाक विचारल्यार तो सांगता, प्रस्न घालपाची सगळी प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत आतां बसका आफोवन कितें फायदो? आतां आनी कसली व्यूहरचना थारायतले काय म्हणून विजय विचारता. युरीन आफयल्ले बसकेक उपस्थित रावपा विशीं सांगपाक शकना म्हणून विजय उलयलो. ऐका ताचें म्हणणें. प्रश्न चड जाले. प्रश्न पळय सगळ्यांनी तर एकूच प्रश्न विचारलो. आज जर गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहा, सगळ्यांनी प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंटाचेरूच विचारला. तो प्रश्न जर आयलो ना, दुसरे दिसा सगळे एक जावन आमी तो कॉलिंग अटेंशन आपोवंक हें केन्ना स्ट्रॅटेजी करप आसता. क्वेश्चन घालचे पयलीं आतां सगळ्यांनी आपापल्याक जाय ते क्वेश्चन घाले. आतां आनी कसली स्ट्रॅटेजी करतले तुवें हें दाखोवपाक की आमी कितें आहा म्हणटलेंच आनी हाजे फुडें कांय इफेक्टीव जावचें ना हाजें म्हाका दिसता. असेंब्लीच्या एक प्रथा अशी आसता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हळ्यार एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना आसता, म्हळ्यार जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली, तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय. ही प्रथा आसता. हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें. ही प्रथा ते फॉलो करतात. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन, तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली, जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, बावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक बावर काडप शेक जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हणजे मनान म्हणजे तकलेन येना. ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप ना हांवें डिसायड करूंक ना. म्हणून हांव आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंडा फुटबॉलर्स आणि एसएजी हांच्या जोड पालवान आयोजित 35व्या ऑल गोवा सेंट एन्स फेस्टिवल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत नेरूळ एससीन डॉन बॉस्को ऑर्टरी फातोर्डा संघाचेर 1-0 गोलांनी मात करीत सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. हो खेळ कुर्टी फोंड्या एनिमल हजबंड्री खेळा मैदानाचेर जालो. खेळाच्या 22व्या मिनटाक डॉन बॉस्को ऑर्टरी फातोर्डेच्या डिफेंडरान गोलकीपराक बॉल पास केलो, पूण तो वेळार ताचे कडेन पावलो ना आनी चैतन दाबोळकारान होच चान्स घेत सहजपणान गोल केलो. दोन्ही पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो. शेवट मेरेन नेरुरान आपली आघाडी तिगोवन दवरिल्ल्यान तांकां जैत फावो जालें. चड बरो खेळ केल्ल्यान नेरूळ एफसीच्या चेतन दाबोळकाराक आकर्षक इनाम फावो जालें.
मांद्रे जुनसवाडा वाठारांत 2000 चौखण मीटर जमनीर 1 कोटी खर्च करून सार्वजनीक मसणबोय उबारपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच मांद्रे पुलीस स्टेशनाक नवे रॉबोट वाहन मेळटले. नव्या पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर सरकारी जमनींतल्या 4000 चौखण मीटर जमनी खातीर सरकाराक प्रस्ताव धाडला, अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान दिली. ह्या जाग्यार नवे पुलीस स्टेशन, फायर स्टेशन तशेंच ट्रॅफिक विभाग ह्या तीनय प्रकल्पां खातीर बेगिनात बेगीन बुन्यादी फातर घालतले, अशेंय जितान सांगलें. लॉंग पेंडिंग इशू जो मांद्रे गांवांत चालूच आसलो आनी तेका लागून तो सोल्युशन काडपा खातीर खुबशे प्रयत्न केले, पूण ते सक्सेसफूल जावंक ना. पूण जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं म्हाका दिसता बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशान भूमी आमकां जाय म्हणून. हांगासर स्मशान भूमीक 2000 स्क्वेअर मीटर रेव्हेन्यू लँड म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडटा. तो रेव्हेन्यू लँडांतल्यान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ट्रान्सफर करपाक व्हडलो लेंथी प्रोसिजर आहा. तेका कंटिन्यूस परत मामलेदार आपली टीम घेवन हांगासर 2 फावटी इन्स्पेक्शनाक येयलो, डिमार्केट करपाक आनी प्लॅन रेडी करपाक. परत नॉर्थ गोवा कलेक्टर परत धाड म्हणजे प्रोसिजर इतलो आसलो की ताका कितलोसो 1.5 वर्स टाइम लागलो आनी आयज आमी सक्सेसफूल जाले. आणि MLA लेड फंडांतल्यान ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 करोडाची सुमार स्मशान भूमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिस्कस केल्ले आनी तेका सांगला आमचो ह्यो कोस्टल बेल्ट आहा आनी कोस्टल बेल्टाक टुरिस्ट फ्लो चड जाता आनी लोकल्सूय आहात आनी ते पुलिसांक मॅनेज करपाक हँडल करपाक डिफिकल्टी जाता. तेका लागून आमकां आनी एक स्पेशल म्हणजे आमच्या पुलीस स्टेशना खातीर मांद्र्या खातीर एक स्पेशल रोबोट जाय आनी ते रोबोट तेंच्यांनी अवेलेबल करतात. टोटल म्हाका दिसता न्यू 10 गाडयो बूक केल्यात आमच्या होम डिपार्टमेंटान आनी तेतूंतल्यान आमकां मांद्र्या खातीर एक आसा. हांगासर गव्हर्मेंट लँड आहा थंयसर 4000 स्क्वेअर मिटराची ऑलरेडी प्रपोजल मूव केला. पुलीस स्टेशन विथ फायर स्टेशन आणि ट्रॅफिक सेल हे आमी प्रपोज केल्ले आसा. आता ते पळोवया कितले मेरेन कशें जाता तितलो प्रयत्न करतलो. बेगिनात बेगीन ते एक फाउंडेशन स्टोन घालून तो एक प्रोजेक्ट रेडी जावं. कुंकळे पालिका सभाघराची सामकी चवथिकाय जाल्या. पालिकेन सभाघराची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सध्या ताची वायट स्थिती जाल्या. थळावो आमदार युरी आलेमावान हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी खर टिका केल्या. ते कुंकळे पालिकेचे सभाघर तत्कालीन शार उदरगत मंत्री आणि कुंकळेचो आमदार जोकीम आलेमा हांणी कोट्यांनी रुपया खर्च करून हे सभाघर बांदिल्ले. देखरेखी खातीर हे सभाघर कुंकळे पालिके कडेन सुपूर्द केल्ले. कांय वर्सां ह्या सभाघराचो वापर लग्न कार्याक आनी तियात्र कार्यावळीं खातीर केलो, मात आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हो सभाघर बंद आसा. आतां भितरल्यान ताची सामकी अवतिकाय जाल्या. कदेली मोडल्यात, वयले सिलींग कोसळपाक लागला. पालिकेन ह्या सभाघराची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची सद्या स्थिती बाबत जाल्या. हे हॉल पळोवपा म्हणल्यार सामकें वस जालो आहा. हे हॉलाची हालत आतां गोंयभर सुपारी आंदोलन म्हूण चालू आहा. म्हाका दिसता सुपारी जी आंदोलन आहा पळय ओपोजिशन लिडर जो पळय हें करता पळय ते तिंग ओपोजिशन लिडरा गांवांच्यान कुंकळीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान स्टार्ट करचो ह्या हॉला लागून. कित्याक हो हॉल बांदलो बरोबर तियात्र हाडटा म्हणून, पण हे हॉलाची हालत हें जाला इबाड जालो आहा. प्लस पयर ताणें एक हेजेर सांगलें हिंग फूड पार्क सायडीनूच हॉला सायडीन एक फूड पार्क हें करता म्हणून पार्किंग आहा हिंगा पार्किंगा सायडीन फूड पार्क. आज तुमकां तुमचे एक पिक्चर दाखयता हांव तुमकां. थिंगा असली गाडी जे भायले येवन थिंग गाडी घायले आनी तेजेर तालपत्री पत्रे बित्रे सगळे घाले. आमी म्युन्सिपाल्टी खुबशी कंप्लेन केली पण ते हें ना. कुंकळे आमगेली काबार जाला आहा सामकी कांय ना. कुंकळेचो आमदार युरी आलेमावान ह्या सभाघराच्या दुरुस्तीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला. आमदाराक वेचून आयल्यार 3.5 वर्सां जालीं पूण कुंकळेच्या उदरगती कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष कित्याक केला असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. अजून 1.5 वर्सां आसा तेन्ना आमदारान पालिकेच्या सभाघराची दुरुस्ती करची म्हूण तांच्यांनी मागणी केल्या. हे आमचे कुंकोली म्युनिसिपल हॉल मल्टीपर्पज हॉल हे पयलीं आमचो आमदार जोकी आलेमा आनी एक्स अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ताणें हें बांदलेलें अंडर द प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी कुंकोली स्मार्ट कुंकोली म्हूण. तेन्ना ही हॉलां भयंकर हॉलां हें एक तितूंतलीं आनी कितलीं हॉलां आहा अशीं हॉलां बांदलेलीं. ह्या हॉला स्टेट चयलो जाल्यार म्हाका रडपा येता. हे हॉला स्टेट आनी ना. हें हॉल तरी आतां सारकें बंद पडलां. हातूंत कांय प्रोग्राम जायना कांय जायना. म्हाका दिसता हें हॉल बांदल्यार थोडीच एक 4-5 लग्न खाणाली जालें आसतलें आनी एक थोडी कडेन एक तियात्र जाले आसतले 7-8 तियात्र जाले आसतले. मागीर सावंड सिस्टमा आनी तेका लागून सावंडा पोल्युशना लागून बंद जालें. बंद जालें ते फाटल्यान कोणें एका हात पसून लायलो ना. आतां ताजो चलो येयलो आहा तेगे सुपुत्र येयलो आहा MLA
अंडर द स्मार्ट सिटी स्मार्ट कुंकोली कावन्सील म्हणून काढून कावन्सील जिखून येयल्यार आज 5 वर्सां जाली. तेन्ना तो बॉब मारपाक लागलो. 10 वर्सां बापायन आपलें इतलें केल्लें कोणें हात पासून लायला ना, तेका पेंट पासून मारला हें तो उलयतालो. आनी ते हेजेर काँग्रेसी तिकेट घेवन तो आज जिखून येयलो. तो जिखून येयलो जाल्यार म्हणल्यार 3.5 वर्सां मायज जाली. पूण आज स्टेट चल्ल्या फ्रॉम बॅड टू वर्स गेलो हा. हें हॉल तर ऑलवेज कलॅप्स जावपाचें पावलो हा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान भीमा पाटील. कोलवा दर्यादेगेर नुस्तेकारांक व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागलां. ह्या हंगामांतलें हें पयलें रापण आशिल्ल्याचे कोलवाचे नुस्तेकार सांगतात. मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्या नुस्तेकारांनी खोस उक्तायल्या. पहिले पाडी फर्स्ट टाइम राबण दवरली. राबणी नुस्त्या आज नंबर पडला. आज पहिले पाडी 10 रुपये जाय ते नुस्तें पडला. कसले नुस्तें पडला आता तुका? डॉलर, आज कशे येतले तुमगे सिजनी? 10 रुपयान भर जाल्यार पुरो सोगले ना फिशींग. हांव 1 आनी 2 बोटकार रापणकार मागकार सगळ्यांक 10 रुपया रापणकार सगळ्यांक भर जाल्यार आमगे पयले पाडी रापण गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.